नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. आयतारा पणजेन पोटवेंचणुकेक सुरवात जाल्या. लोकांनी भायर सरून मतदार केंद्रार वचून आपलें मत नोंद केल्लें. सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारांच्या मरणा उपरांत हें सीट रितें जाल्लें. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. 100% कॉन्फिडंट आसा. पणजेन सदांच BJP येयला, सरकाराकूय आज येता, वाराणसी येता, गोंयभर बाकीचे जे वोटींग जाला 23 तारखेक आमकां कळटलें आनी त्या कॉन्फिडन्सान हांव उलयतां. आमच्या लोकांनी खूब काम केलां. वी हॅव हॅड अ व्हेरी गुड कॅम्पेन, व्हेरी पॉझिटिव्हली वी हॅव लेड द कॅम्पेन. त्या खातीर हांव 100% शुअर की व्हेरी पॉझिटिव्हली हांव सांगूंक शकता BJP येता. कॉम्पिटिशन टफ आसा. एवरी इलेक्शन इज अ कॉम्पिटिटीव इलेक्शन. ओके. सो सगळ्या इलेक्शनान कितें आसल्यार कोणी वर्क टू विन. दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. What is an important thing that you see as far as election is concerned when you talk about your party? Is it the confidence of your voters or what? Confidence of our people because of the work that the party has done. सरकारान जे काम केला पळय त्या खातीर लोकांक कॉन्फिडन्स आयला. आज पणजेचे मतदान चालू जाला आनी कितें तुमकां दिसता एज फार एज यू हॅव कंपेन? म्हाका दिसता आज परत एक हिस्टॉरीक टर्नआउट जातलो. फाटल्या वेळार 2017 जेन्ना आम आदमी पार्टीन कॉन्टेस्ट केल्ले फेब्रुवारीन तेन्ना 17,500 वोटर भायर सरिल्ले. ह्या वेळार थोड्यो सुटयो बिट्यो आसा, थोडे लोक कमी आसा, तरी पूण आय एक्सपेक्ट अ व्हेरी हाय टर्नआउट. आनी लोकांनी ठरयलां की फाटल्या 2 वर्सांची जी नाटकां तांणी पळयलीं राजकारणाच्या नांवार ताच्या खातीर गव्हर्नन्स कांयच जालें ना. पणजेन तरी जे इतलीं वर्सां जे मुद्दे आसा ते तशेंच उरल्या आनी हे धाकटे मुद्दे आज पणजेकारांच्या सगळ्यांक व्हडले मुद्दे जाल्ले आसा. आनी फाटल्या 4 दिसांचे तुमी जर कॅम्पेन पळयल्यार ह्या मुद्द्याचेर कोणेच काय उलोवंक ना. फक्त नाटकां चलिल्लीं आसा. कोण म्हणटा आपल्या गाडयेचेर बाटली मारली, कोण म्हणटा आपल्या केसींच्या चलयेक किडनॅप केलो, कोण म्हणटा आपल्या फॅमिलीन जो प्रायवेट ड्रामा जालो तो आपूण पब्लीक करतलो. तर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीस. पणजेकारांक वाजेल्ले आसा असल्या नाटकांनी. पणजेकारांक आपली गार्बेज काडिल्ली जाय, आपले रस्ते सारके केल्ले जाय, फुटपाथ सारके केल्ले जाय, आपल्या घरान वॉटर सप्लाय जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, सांतिनेज स्ट्रीट साफ केल्लो जाय, पार्किंग जाय. हे मेन जे इशू आसा ह्या आदाराचेर लोक आज मत मारतले. आनी आज हे इश्यूज सॉल्व करपाक फक्त एकूच पार्टी आसा जी फक्त हांगा नाटकां करपाक येवंक ना, पयशे करपाक येवंक ना, लोकांची कामां करपाक आयल्या आनी ते आम आदमी पार्टी. म्हजें नांव सांगतालो, पार्टीचें नांव सांगतालो, ते काम सांगतालो. तर तरी पूण 2000 लोकांनी विश्वास करून मताक नव्या मनशाक मत केलें. आज जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक गेलो तेन्ना लोक म्हाका वळखताले जॉय वाल्मिकी घोष आनी आपले मुद्दे सांगताले कितें ते. एंड दे ट्रस्ट आम आदमी पार्टी टू स्टे लॉयल टू देयर वोट एंड टू सॉल्व द इश्यूज. सिद्धार्थ कुंकळकर व भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट हा सगळ्यांक खबर आसा. पणजी ही गोंयची राजधानी. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचो एक बालेकिल्लो गेली 25 वर्सां हो सीट भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा. आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे परत एकदा तो बायपोल आयला. त्यामुळे आमचे कॅन्डिडेट बहुमतान निवडून हाडपाचें काम आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सपोर्टरांनी, वोटर्सांनी करपाचें ठरयलां आणि मोठ्या मताधिक्यान हो भारतीय जनता पार्टी परत हो सीट जिखतली. सर इट्स अ 4-way फायट. 4-way फायट आसा ही. सो वेलिंगकर बासान कितें इफेक्ट जातलो पार्टीवर? शेवटी लोकांक खबर आसा आणि ही एकूण भारतीय जनता पक्षाचे एकूण काम पळयले नंतर आतां पर्यंत पणजेच्या वोटर्सांनी भरपूर मदत दिल्ली आसा. आणि ह्यावेळी जरी अटीतटीची लढत दिसली परंतु हो सीट जिंकणे फार आवश्यक आसा. आणि त्यामुळे सगळ्यांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सपोर्टरांनी भारतीय जनता पक्षाक पुरो तेंको दिल्लो आसा. आणि जी काही अस्थिरता विरोधक हाडपाक पळयतात ती अस्थिरता ही हो सीट भारतीय जनता पक्ष जिंकल्या नंतर ती अस्थिरता ही पयस वयतली. त्यामुळे खूप मतांनी भारतीय जनता पक्षाचो सीट निवडतात. कितलें वोटींग जावपाक यू एक्सपेक्ट बाय द डे एंड ऑफ द डे? साधारणतः मोर दॅन 75% वोटींग जातलें अशें अंदाज आसा. आणि प्रत्येक घराघराक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता पाविल्लो आसा. आणि लोकांनी ही कोणी जी काही अस्थिरता जशें म्हणले प्रमाणे निर्माण करपाचे विरोधक पळयतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदार हो भायर सरून भारतीय जनता पक्षाक वोट देतलो.
It's a little slow, no? So, because today being Sunday, I guess people tend to come a little out little late. What's going on? With Ribandar, you found better crowd than Benjamin. I think so, no? Here is almost 22%, that's what he was saying. Ribandar was just 14% when I just left. Benjamin, sorry. Benjamin was just 14% when I just Hardly any left. crowd, hardly any He'll line. come, no? Today is Sunday, no? Everyone must be thinking like, okay, let other people go, then I will come. And same thing is being going on. Confident of See, I put my agenda in front of the people. It is for the people to Benjamin to decide. But it looks like change is coming. okay. Thank you. So how you see the preparation that have been done for this? Okay, looks like everything seems to be going smooth. I think Election Commission is doing a very good job. I should compliment them. How many votes do you expect? No, I don't know. I've still not started counting. But approximately margin will be? No, I don't know. You all tell me, no?